म्हापसाळ बाउंड्री वयल्या व्हाळाचे राखणे वंटीचे काम सुरू केला। म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा, म्हापशेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ आणि हेर मानेस्तांचे हजेरींत आरंभ जालो। कोलवाले या बाउंड्रीचेर एक खूप पोरणे एक रिक्वेस्ट असले देवस्थान कमिटीचे आणि ह्या भागाच्या काउन्सिलरान की हो जो व्हाळ आसा हो व्हाळ कुचेले स्प्रिंगा कडेन वयता तेंचो एक रिटर्निंग वॉल करचो म्हणून। सो ह्यो टोटल एस्टिमेट जावन आसा 13 लाख थ्रू MLA LED स्कीम अँड एक 1.5 महिन्या भितर पूर्ण कंप्लीट जातलो। म्हाका खबर आसा की ह्या लोकांनी भरपूर वर्सां चाललेली आसा हे रिक्वेस्ट करून हायवेचें काम चालू आसलें त्या लागून मातशें ती डिले जाली, बट नंदलेस हें काम आयज चालू जातलें। तशेंच म्हापशा भितर आय एम हॅपी टू अनाउन्स दॅट सगळ्याकीन पयलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हापशा जावन आसा वेर वी हॅव युटिलायज्ड 22-23 आमचो पूर्ण फंड आमी ऑलरेडी युटिलायज केला। चडशीं कामां ऑलरेडी चालू जाल्या, फक्त आतां उरल्या ती हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स दॅट अरावंड दिवाली एज सून एज द प्लांट कमेन्सीस हॉट मिक्स प्लांट जेन्ना चालू जातलो तेन्ना सगळे रस्ते जे आसा रिइन्स्टेटमेंट आसा ते काम ऑनगोईंगूच आसा। जसो पावस आतां सद्याक 8 दीस जाले कांय पावस ना, जसो तो सारको बंद जाता ते काम परत ते चालू करतले। सो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑल द रिइन्स्टेटमेंट ऑल द रोड्स एवरीथिंग विल बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।